Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. मुख्यमंत्री खंयच्याच बोर्डाक, खंयच्याच कॉर्पोरेशनाक किंवा खंयच्याच डिपार्टमेंटाक किंवा खंयच्या मंत्र्यांच्या खात्याक वालोर दिना. 23 मेक जे मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केला इलिगल डिसिजन, ताबडतोब बोर्डाक हे 10वेचे जे एक्झाम जे कॅन्सल केल्यात, जे निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी डिक्लेअर केला ते ताबडतोब बोर्डान मिटिंग घेऊन सामके लिगलाइज करचे. प्रत्येक भुरग्याकडल्यान एक्झामीक म्हणून सरकारान 1,500 रुपया घेतिल्ले, की जवळजवळ अप्रॉक्सिमेटली 5 कोटी रुपया, 5 crores. हाज्या पयलीं बोर्डाचे जे कॉर्पस फंड आशिल्लो 19 कोटी रुपया, जे इतले वर्सां बोर्डान जमोवन दवरिल्ले बोर्डाच्या वेलफेअरा खातीर, त्या सरकारान फोर्स करून तांकां आतां ट्रान्सफर करपाक लायल्या. आज परिस्थिती अशी जाल्यात, लोकांची नोकऱ्यो गेल्यात, आवय बापायकडे जॉब नात, गरीब भुरगे आसात, गरीब घराण्याचे भुरगे आसात, तांकां 1,500 सुद्दां परते तांचे दिवप हे तांकां सारखे असल्या टायमार इट्स अ बिग थिंग फॉर देम. बोर्डाक आमी अपील करतात की ताबडतोब मिटिंग घेयात आणि 10वीची एक्झाम जी कॅन्सल करपाक डिक्लेअर केला मुख्यमंत्र्यान, ताबडतोब डिसिजन लिगलाइज करात आणि हे एक डिसिजन दियात की एक्झामिनेशन फी तुम्ही रिफंड करतले, सरकाराक ट्रान्सफर करपाच्या भानगडीत पडनाकात.